Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. गोंय हें शेतीप्रधान राज्य. पोर्तुगीज तेंपासावन गोंयांत पुरण शेती, शेळ, वांयगण, कुमेरी शेती जाताली. पूण पारंपारीक शेतांच्यो ह्यो पद्दती आनी समृद्ध परंपरा आतां काबार जायत चल्ल्या. आतांच्या बोटार मेजपा इतले शेतकार आतां शेतां करतात, ती बीन तांकां जड जाल्यात. वाडट्या शारीकरणाक लागून शेतां काबार जायत चल्ल्यात. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हाचो परिणाम पळोवंक मेळटा. कांय मेजक्याच लोकांनी शेताची परंपरा सांबाळून दवरल्या. ठाण्यात दोंगुल्लेचो शेतकार दिलीप गांवकार अजूनय परंपरेन चलत आयिल्ली वांयगण शेती करता. आपल्याक वर्साक पुरावतले इतले भात तो काडटा. तुम्ही फाटी कितली वर्सां शेतां करता? शेत मरे आता पयलीं आजो करतालो, मागीर म्हजो बापूय करतालो. म्हाका आतां मरे 35 वर्सां जाली हांव शेत करतां. म्हणजे हें काम करपाक आतां 35 वर्सां जाली. रेग्युलर करता? हय, चालू कंटिन्यू. म्हणजे पयलीं आमी हे सगळे बी करी रे. म्हणल्यार ह्यात आमी इतले जाता बाकीचे करिना न्हू, पूण आतां आमी ते आमचे इतलेच करता. जनावरां बी त्रास करता शेताक तुमच्या? जनावर आतां ना रे, पयलीं येताली. तुका अशें कित्याक दिसता की लोकांनी शेतां कित्याक लागून सोडली? लोकांनी शेतां सोडली म्हणजे आतां लोकांक हे न्हू, लोक सर्वीस येता पयलीं पळयता न्हू, शेताच्या कामाक लोक हे करिना. लोकांक खबर ना की शेतान कित्याक फायदो तो लोकांक खबर ना. आणि हे जर सगळे जर आख्खे जे दिसता पळय आतां पडींग बीन आहात ते लायत जाल्यार हे लायत जाल्यार हेका पयलीं आतां इतलेच हेका मरा, इतलेच हेका 50 येता मरा म्हाका. युवा आसा ते जॉबा फाटल्यान रावता, तुका जॉब नाका? म्हाका जॉबाचें ना, म्हाजे एक शेताचें हें करपाचें पयलीं पासूनच हें. हांव शाळा 7वीन सोडली पळय न्हू, 7वीन सोडली तेन्नाच्यान हांव जोताक अशें हें करपाक स्टार्ट केल्ली सुरवात. जे युवा पिढी आसा पळय ते शेती कडेन येवंक सोदिना, तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांव कितें म्हणटा, शेती आतां आपली शेती कोणी सोडूंक जायना. शेती आपली करूंकच जाय. आतां लोकांनी कितें केलां, वांयगणां सोडली पयलीं लोक करताले आनी लोक कलमां लायताले. तुका जर आतां 20,000 खर्च केलो जाल्यार तूं स्वता जर काम करता जाल्यार तुका कोता येता ते. आमचे कितें आतां सगळे आमी फॅमिलीच यूज करता न्हू. उपरांत खाल्ले, गयान खाल्ले आसता जाल्यार हे करपाचें हांव हे करतात. सो हांव सोडिनाका हें करपाचें काम. कहाँ से हो? नेपाल से. नेपाल से. यहाँ पे आप क्या करते हो? इधर मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ कि इधर भैया का हेल्प करने आया है. सिक्योरिटी का काम करते हो? आपको ये खेती का काम आता है? आता है. तुम्हारे गांव में होता है ये काम? हाँ जी, हाँ जी. तुमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात ही हांगासर तेंच्यांनी बऱ्यापैकी एक वांयगणी शेती केल्ली आसा आणि लोकांकडे एक एक्झाम्पल सेट करून दिल्ले आसा की जे विकते तांदूळ न हाडून खाता, स्वताचे जे उदरनिर्वाहागिरी वर्साचे तांदूळ जे मेळटात ते ह्या पिकासून हांगासून ते घेतात. जी युवा पिढी आसा ती शेतीकडे वळनात आणि कित्याक वळनात तर शेती कशी करप हेच आमकां खबर ना. सो तेका लागून जांकां शेतीन रुची आसा किंवा ज्यांच्याकडे जागा आसा किंवा उदक ज्यांच्याकडे आसा आणि शेती करपाक शकता तेंच्यांनी आपली जागा जी आसा ती बेश्टी ओसाड न दवरता अशे जे ह्या डोंगुल्ल्या गांवांत जे शेतकरी शेतां करतात तेंच्या कडल्यान शेती शिकोन आपल्या जाग्याचो उपेग करून तेंच्यांनी शेती करूं येतात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.